मार्दोळ वाठारांतल्या जायांच्या मळ्याक परतून एक फावट उजो लागला। फाटल्या 8 वर्सां सावन सेगीत जायांच्या मळ्याक उजो लागपाची ही घडणूक उक्ताडार येता। मार्दोळच्या फुलाकारांनी कश्ट करून वाडयल्ल्या जायांचें पीक नश्ट जायत चल्ला, देखून थळाव्या लोकांनी तिडक उक्तायली। कोण तरी मुद्दाम जावन उजो लायता असो आरोप फुलाकारांनी केला। बुधवारा दनपारां म्हार्दोळ जायांच्या मळ्याक परतून उजो लागून पुराय मळो उज्यान लासून गोबर जाल्लो। फाटल्या 8 वर्सां सावन सेगीत उजो लागपाची घडणूक घडटा। म्हार्दोळच्या फुलकारांनी कश्ट करून वाडयल्ल्या जायांचे पीक आतां नश्ट जायत चल्ला। ह्या प्रकाराक लागून थळाव्या जायो उत्पादकांचेर आतां संकश्ट आयला। फाटली 8 वर्सां जाली पुलिशेंत आनी पंचायतींत कागाळी करून लेगीत कांयच दखल घेतिल्ली ना म्हूण फुलकार सांगतात। तशेंच कोणे तरी मुद्दाम जावन हो उजो लायला असो आरोप फुलकारांनी केला। कांय दिसा उपरांत म्हाळसा जावपी जायांच्या जात्रेक जायो खंयच्यान दिवचो असो प्रश्न आतां तांकां पडला। म्हाजो वेवसाय म्हणटा हो धंदो हेजेर जायाचेरूच आसता। आमी 3 म्हयने मी जायाचेर कितें करून आमी वर्सभर खाता। कळ्ळें तुका? आमच्या आतां पयलींचे जाणटेल्यांचे हे आज पर्यंत आमी ते चलयत आसा, घेवन आसा ते त्या बद्दल आमी कांयच म्हणना की आमचे कोण हे करता न्ही आमकां कांय खबर ना। नक्की कितें प्रकार घडला हांगा? हय कितें प्रकार घडटा कांय खबर ना। बिल्डरूय खाता तेवूय आमकां कांय खबर ना। वर्सा वर्स आमी पालयता उजो, कंप्लेन केले कांयच आमकां येना, परत कितेंच येना मेळना आमकां। ओके, सो आता फाटली कितली वर्सां जाली उजो लागपाचो प्रकार घडटा? 10 वर्सां जाली आतां उजो लागता। दर वर्सा उजो लागता? दर वर्सा लागता। कंप्लेन केल्या तेजेर आमकां कांयच रिस्पॉन्स मेळना, कांयच करना, कोणूच येना। बिल्डराचो मागीर कितें डोळो आसा बी कितें आसूंक शकता, ते आमकां कांय खबर ना, आसूंक शकता। बरें, आनी कोणाचेर संशय बीन तुमचो? खंयचे आसा हे भायले आसा पळय ते येते सकयल काम करता तेंचेरूच दुबाव आसा आमकां। ते दीसभर ते हांगाच आसता, दोंगरातूच आसता, आमी आसता आमच्या घरा कडेन। आतां आमच्या हांगा हायवेच्या सायडीक जायांचे मळें आसा। आतां काल तांकां उजो घातला, पण हांवें एक 3 म्हयन्या पयलीं कंप्लेन केल्ली पुलिसांक की ते आवटसायडर ते सिमेंटाचें काम करता गोंयपांत्री। म्हाजो तेजेर डावट आशिल्लो, पण तेजेर पुलिसांनी कांयच कंप्लेन घेवना। पण आतां म्हाका डावट मारता की हांवें कंप्लेन दिल्या म्हूण तेंच्यांनी परतून उजो घातला अशें म्हाका दिसता। आतां फुडें पुलिसांनी कितें करपाचें। सध्या हांव आसा म्हाड्डोळा हांगासर, जंय काल जायांच्या मळ्याक उजो लागपाची घडणूक घडली। हांगा सुमार 7 ते 8 शेतकाऱ्यांचे म्हणजे हे जायांचे पीक घेवपी जे फुलकार आसा तेंचे व्हडा प्रमाणात नुकसाण जालां। ह्या सगळ्या जायकारांक दुबाव आसा की कोणे तरी मुद्दम जावन उजो घातला आनी तशें थंय सकयल्ल्या वटेन कांय जळयले पेपराचे कुडके मेळ्ळ्या। सो फाटली 8 ते 10 वर्सां सेगीत म्हणजे तेंचो सिजन लागच्या पयलीं पावसा पयलीं हांगा उजो घालपाचे प्रकार घडत आसा। त्या संदर्भात ह्या शेतकारांनी मळेकारांनी वारंवार पुलीस स्थानकात तक्रार दिल्या, पंचायती कडेन कंप्लेनी दिल्या, पूण अजून मेरेन तेजेर कांयच एक्शन घेतलेली ना। सो हांगा कोणाचे बिल्डर लॉबीचो हात आसूं येता असोय तांकां दुबाव आसा। त्या भायर सकयल्ल्या वटेन कांय परप्रांतीय लोक बेकायदेशीरपणान वेवसाय करता। सो त्या वेवसाया संदर्भात स्थानीक युवकांनी कंप्लेन केल्ली, त्याचो बदलो घेवपाक उजो घातला काय कितें असोय तेंच्या मदीं संभ्रम निर्माण जाल्लो आसा। स्थानीक आमदार जावं प्रशासनान हेचेर लक्ष घालचें आनी ह्या मळेकारांक न्याय मेळोवन दिवचो अशी त्या मळेकारांची मागणी आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर हांव शेखर नायक। इन्व्हेस्ट गोंय 2024 वेवसाय वाढ नाविन्या खातीर इन्व्हेस्ट गोंय 2024 मुजरत नोंदणी करात। उद्देगा विशीं म्हायती दिवपी खासा सत्र, उद्देग जाळवणदारा वांगडा नेटवर्किंगाच्यो संदी, उदेत्या ट्रेंड्साचेर पॅनल चर्चा, गोंयांत विशेष गुंतवणुकीच्यो संदी। इन्व्हेस्ट गोंय 2024 तारीख 29 जानेर 2024 थळ ताज सिदादी दोनापावला। चला तर गोंयच्या उद्देगीक उदरगतीच्या प्रवासात सामील जावपा खातीर ह्या संदीचो मुजरत लाव घेयात।